विकतो तुम्ही घेयलो 50 कोट्यांक तुम्ही जे मनशाक तुम्ही घेयला, तुका कितें दिसता की हो मनीस तुमचे बरा रावपाचो? हो फाल सकाळ इलेक्शन जाच पयलो तुमकां सोडून दुसरे पार्टी वयतलो. हे हांव ते सुष्मिती देवी सांगूंक सोदतां that he is going to jump just tomorrow before elections. I want to remind TMC, Goa and Goans are not for sale. तुम दिवाळे येयले आनी दिवाळे क्रिसमस म्हळ्यार तुम होर्डिंग्स आनी बॅनर सगळे घेवपाक जाता तुमकडे विकती. पूण तुमको गोंयकार आनी गोंयकारागे काळीज आनी गोंयकारागे वोट जो आहा तो तुमको विकती घेवपाक जावपाना. ने वर्साक गोंयकार तुमकां दाखयतलो. तुम्ही ह्यो दादागिरी आनी दिदीगिरी घेवन हिंग गोंयांत तुम्ही भितर सरले. आज हो पॉलिटिक्स ऑफ फोर्स गोंयकारांक नाक म्हणून हो आज बीजेपीक भायर उडोवपाक मुखार सरल्या गोंयकार. आनी तूं सेम पॉलिटिक्स ऑफ फोर्स तूं घेवन म्हणटा की आम आदमी गेलो तो कोण म्हणटाय तो तेका तूं केस कोतो म्हणून. आज जरी तरी पॉलिटिक्सान ऑपोजिशन आहा आनी ऑपोजिशन जरी तरी एक एलिगेशन घाता जाल्यार ते एलिगेशनाचेर तूं धमकी दिवन तें ऑपोजिशन बंद करपाक सोदता. आनी हे बीजेपी कोता. आनी तूं ही बीजेपीचे स्टायल आज बेंगालासून हिंग घेवन येताय आनी तूं आज येवन म्हाका सांगता, चर्चिला सांगूंक सोदता हांव, अरे तुका काय ना, तूं ते सायडीन बसून ती सांगत ते वय 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 म्हणटा ती हिंग म्हाका सांगत शापता. तूं सांग मरे, तूं केस घाल मरे. जरी तरी तुका दिसता हांव फोट मारता तूं मुझे डिफेमेशन घाल. मॅडम देवी, आई एम ट्राइंग टू टेल यू, तू कोंकणी समझना जाल्यार शुद्ध हिंदी में बोलूंगा और जो मैं हिंदी बोलूंगा वो आपका जो है उसके पास हिंदी तो छोड़, उसको कुछ भी आएगा नहीं. मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आपका जो खरीदा हुआ एमएलए जो है वो कोलवाले जेल में सड़ रहा था 2.5-3 महीने. करप्शन के चार्जेस थे उसके ऊपर. अगर उसने करप्शन नहीं किया होता और उसको जेल नहीं भेजा होता तो उन्होंने तभी गोवा गवर्नमेंट के ऊपर क्यों डिफेमेशन केस नहीं डाला? जेन्ना तो कोलवाले जेली आल्लो आणि 3 महिने सुमार जेली उरलो बिकॉज ऑफ करप्शन. जरी तो तुवें करप्शन करू ना जाल्यार तुवें गव्हर्नमेंटाची डिफेमेशन केस घालपाक जाय आसली. आनी दॅट वूड हॅव प्रूव्ड तुवें करप्शन केल्लें म्हूण तूं रावलो, गव्हर्नमेंटाची तुवें केस घालना. आनी तूं आज जेन्ना सगलो लोक आज म्हणटा की तुवें 50 करोड घेवन तूं बीजेपी आसतना एनसीपी तूं दिसतो नावाचो, तूं बीजेपी बरा आसतना बीजेपी आसता तुगे सगळी कामां जावपाक जाय आशिल्लीं आनी तूं पतन लोक इलेक्ट कोण हाडपाक जाय आशिल्लो कामाचेर. इतली जर तुका कापास्ताद आसली कामाचेर लोकांक निवडून हाडूंक जाय आसलो तुका, जाल्यार तुवें कित्याक उडी मारली टीएमसीक? हें आज लोक म्हणटा. आनी लोक म्हणटा 50 करोड तुवें घेयलाय म्हूण. सो मुजेर एकल्याचेर तूं मुखाय हो आज म्हणो सोदिता, म्हाका एकल्या धमकी दिवपाक सोदता, गोंयकाराक आज तूं फोडोवपाक सोदिता. You are trying to threaten us Goans. देवीबाई, तुगे दिदीगिरी आम भिनाय. आम वो सिस्टम चेंज करपाक मुखार सरले. वो सिस्टम चेंज करपाक तूं जे असले दादागिरी आनी दिदीगिरी करपाचे डॉन आमकां नाका हे कॉन्स्टिट्युएन्सींत. सो हांव सांगता, ही दादागिरी आनी धमक्यो दिवपाची स्टायल बंद कर. चर्चिलाकूय सांगता, तूं सोजमोशी तूं ते हांक्या बसलो आनी तुवें म्हणलें म्हाका मुजे केस घालतलो हें घालतलो म्हूण. कांय फरक पडना, घाल केस. तूं कडे गव्हर्नमेंटाचे केस घालूंक जावना. दॅट मिन्स यू हॅव एक्सेप्टेड तूं गोलवाले जेलींत घायलो बिकॉज ऑफ करप्शन. आज धाकटे भुरग्यां पासून विचारा कोण करप्शन कोण करप्ट म्हणून. एवरीबडी वील से दॅट देर इज करप्शन केसीस. हांवें मुगे फायल कोन्न दिलो आहा, फॉर्म C7 म्हणटाय तें. आय हॅव डिक्लेअर्ड आय हॅव गॉट नो केसीस अगेन्स्ट मी. कापास्ताद आहा सुष्मिती देवी कडेन की तेगे ते एमएलए कडेन विचारपाक चर्चिला कडेन की बाबा तुजे केस आसा काय ना. आहा कापास्ताद? ना कापास्ताद. सो आज बंद कर हें गोंयकारांक धमक्यो दिवपाचें बंद कर. आनी तुमगेले हे जी स्टायल ऑफ बायींग पॉलिटिक्स ऑफ फोर्स, प्लीज स्टॉप इट. वी डू नॉट वॉन्ट पॉलिटिक्स ऑफ फोर्स इन गोवा. गोंयकारांक हें असलें राजकारण नाका. गोंयकारांक असले धमक्यो दिलोल्यो पार्ट्यो नाका. तेका लागून बीजेपीक आज आमी बॉयकॉट करपाक सोदता एकठांय जावन. आनी तूं सेम मॉडेल घेवन मुखार सरल्या. दुसरो म्हणल्यार हांव कॅप्टन न्हू हो टॉपीक घेवन म्हाका सदां आज सुमार आतां 1.5-2 वरां हांव कॅम्पेनिंग करता. हे टॉपिकाचेर तेमकां मेन प्रॉब्लम.
येस, आय एम प्राऊड टू से आय एम अ सीफेरर. हांव एक तारवटी, हांव एक बोटीर, हांवें एक कॅप्टन म्हूण काम केलां. दिस इज माय प्रोफेशन. आय डोंट नीड टू शो यू एनीथिंग. येस, आय एम अ टँकरमॅन. धाकटो आसतासून टँकराचें हांवें काम केलां. एंड आय ग्रू एंड आय बिकेम अ कॅप्टन एंड आय टूक कमांड ऑफ अ शिप. आनी मुकोडे कॉम्पिटन्सी सर्टिफिकेट आहा. 2 भाशी कॅप्टन आसताय. आज जायत जाणांक व्हिडिओ काढून सांगलाय तांकां. सिर्फ इंडियन नेवी का कैप्टन को कैप्टन नहीं बोला जाता है मैडम. सुनो मेरे से, मर्चेंट नेवी भी होती है. मर्चेंट नेवी में भी कैप्टन होते हैं, चीफ इंजिनियर होते हैं. आज तू एशकोन जे भाशेन तुम्ही एक तारवट्याक कॅप्टन कॅप्टन म्हणून हेडबाय कोताय प्रोफेशनाचे, आख्खे तारवटी फ्रेटनीक तुम्ही एशकोन यू ऑल आर पुटिंग दीस काइंड ऑफ एन एलिगेशन्स आणि यू आर ट्राइंग टू मेक फन. एक राणेन म्हणलेलें की हे बोशी दुपा वयताय आणि कापूस दुपा वयताय म्हणून, ते भाशेन तू आज सीफेरर कम्युनिटीचे तू आज एक बोट टाकयता कॅप्टन कॅप्टन म्हणून. डोंट टच प्रोफेशन्स. वी आर हियर टू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स फॉर अ चेंज. टॉक अबाउट पॉलिटिक्स फॉर अ चेंज. तो कॅप्टन जावं कॅप्टन जायनाका कितें जावं, ते प्रोफेशनली मुगे हेजे येवपाक तुका गरजू ना. दॅट इज नन ऑफ युअर बिझनेस. चर्चिल एक पाट म्हणटालो की आपण की PhD केल म्हूण. हा आसना काय, PhD केल म्हणटालो चर्चिलान. सो चर्चिलान दोतोर घालचे मरे. कोणे आडायला चर्चिलान घालचें की बाबा आपण एक्स NCP, आपण एक्स BJP, आपण एक्स ही पार्टी म्हणून घालचे मरे सकलो. कोणाकूय बरें घाता आसना. एक्स चीफ मिनिस्टर म्हणून घालता तो. हॅव यू अर्नड? तू लोकांक चीफ मिनिस्टर कोण घायलो, तू जबरदस्ती त्या थोड्या दिसांक चीफ मिनिस्टर जाल्लो. आय हॅव अर्नड माय प्रोफेशन. हांव मुगे शिकोवपा तें कोण जे लागू जाता ते डॉक्युमेंट्स बी सगळे घालून, सगळी पेपर वर्क मुगे ताऱ्याक घान, मुगे सी सर्वीस कोण हांव वयर सरला शिपिंगान. एंड आय हॅव अर्नड माय प्रोफेशन. आय हॅव अर्नड माय टायटल. You don't have to tell me whether I should use my title as a captain or no. आणि याद दवर, बाणाल्यांत तारवटी बोल्लो आहाय. 1,500 मायज तारवटी आहाय. आज तू मुझ असो तारवट्याक जो आज प्रोफेशनली वयर सरून आज पॉलिटिक्सान भितर सरला, हे तारवट्याक तू आज टार्गेट करून हेंक बेंगालासून हाडून ही दिदीगिरी करून दादागिरी करून म्हाका तू येवपाचो दिता. तू याद दवर, सगळे तारवटी आज बाणालेचे आज मुझ बारा आसतले तुगे हे करण्याक लागून. सो प्लीज डोंट गिव अस दिस धमकी. ह्यो धमक्यो दिवन आमी फाट चोडपा नाय. 1 म्हयनो इलेक्शनाक लेट अस डू अ पिसफुल कॅम्पेन. तुवें काम केलां जाल्यार दाखय लोकांक दिसता तुगे काम आवडना जाल्यार लोक तुका वोट मारतलो. म्हाका मुजे केस घातो म्हूण मुगे हें दोनाका. कित्याक तुका केस घालपा जायी जाल्यार गोवा गव्हर्मेंटाचे घाल, तुका कोलवाल्या जेलीक घायल्लो तेन्ना. आनी म्हाका सांगता दिस इज ओन्ली द पॉयंट. डोंट डू दीस अगेन. आनी ती सुष्मिती देवी म्हणटाय तेन, शी शूड आस्क एन एपॉलॉजी फ्रॉम ऑल द गोवन्स. सगळे गोंयकारा कडेन प्लीज आस्क एपॉलॉजी. आप माफी मांगो सारे गोवन्स के साथ, गोवन्स के सामने. प्लीज यू हैव टू अपोलोजाइज फॉर ट्राइंग टू गिव दिस स्टेटमेंट yesterday in your press. You are trying to threaten me saying that you are going to take me to court. आप अपोलोजाइज करो, नहीं तो सारे गोवन्स TMC को एक भी वोट नहीं डालेगा. आप देखो, आप ये मत सोचो कि हम लोग सब पागल है. ये मत सोचो कि गोवा के लोग को कुछ समझ में नहीं आता है. सब समझ में आता है और सबको पता है आपकी जो ये दादागिरी है बंगाल से लाया हुआ, ये बंगाल की दादागिरी हमें नहीं चाहिए. और हमें और कोई करप्ट फेसेस इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं चाहिए. आपसे होता है तो अच्छे फेसेस डालो, नॉन करप्ट फेसेस डालो. डू नॉट यूज दीज MLAs फ्रॉम दीज एंड अदर पार्टीज. बाय देम आउट and don't try to put them as candidates. Thank you. Fight means what kind of fight? Has he taken you as a main contender in Benami? आज बाणालेंत इलेक्शन फाइट इज गोइंग टू बी ऑन प्युअर डेव्हलपमेंट. डेव्हलपमेंट 2017, डेव्हलपमेंट 2022. शेतकामत्याचें कितली जमीन बेकार आली 2017, 2022 कितली जमीन रोयल्या, कित्याक रोयली ना. डेव्हलपमेंट फिशिंग सेगमेंटान, डेव्हलपमेंट बोटकार आहाय, टॉडी टॅपर आहाय,
कार्पेंटर आहाय डेव्हलपमेंट हे सगळे सेगमेंटान डेव्हलपमेंट टॅक्सी कारा सेगमेंटान डेव्हलपमेंट शेक ओनरा सेगमेंटान सो हे जरी तरी आज झूज जावपा जाय जाल्यार दीस battle has to be on the basis of what is the development that is done in Benaulim for all these segments. Speak it out. I am ready to answer what we want to do, which is going to come out in our manifesto, and people will see. आज ये धमकी देऊन आमकां कितें हें करपा जाय? It is a democratic setup. एक democracy, you have the right to speak. You are trying to say तूं म्हाका भितो घातलो, तूं म्हाका हें करतलो. गोंयकारांक तूं एक धमकी कित्याक दिता? Do not give these धमकीज to Goans. आणि गोंयकार will not tolerate this. गोंयकार is very smart. गोंयकार is not going to tolerate this. उलोय नाय म्हूण कांय हें करनाका की because Goans are not speaking up on the face. That does not mean Goans don't know to react. Goans will show the power of their vote. ही दादागिरी बंद करपाक जाय. ही नौटंकी जी आहा आज बेंगालासून हाडून तेमची कुशी रावन फोटिंगपण जी चलता म्हाका सदां ही बंद करपाची गरज. एक वटेन चर्चेत म्हणटा की पॉलिटिक्सान नो एनिमी नो फ्रेंड हेजेर कितें दिसता? ना पॉलिटिक्सान नो एनिमी नो फ्रेंड दॅट इज व्हेरी ट्रू. जरी तरी पॉलिटिक्सान नो एनिमी नो फ्रेंड जाल्यार दिदी हांक्यार वचोन आनी कित्याक करपा जाय? तूं डायरेक्ट सांग मरे तुका जरी तरी दिसता की वॉट आय एम सेइंग इज रॉंग यू टेल वॉट इज द एक्झॅक्ट फिगर. इफ पीपल आर सेइंग दॅट 50 crores you tell them, no, you tell that okay, it is not 50 crores, No, it is 40 crores. Sachin taking you as a threat in Benaulim. This was my question. Probably he is taking because he is not worked on the ground. He is not worked on the ground in all these years. He is not even able to campaign on the ground. एक वोटरा बरे वचों जाय न्हू देरां तूं कोणा वोट मारपाचो एक फेस आसा न्हू पार्टीचो. That face has to go and appeal to the voters. Give me a chance. What chance दिवपा? He is not able to even go to the voters. जेन्ना तूं एक वोटरा वचपाक शकना जाल्यार हाव आर यू गोइंग टू कंटिन्यू द नेक्स्ट 5 years एंड वाय शूड यू कंटिन्यू? दिस इज वोटर्स कॉल आनी ताका लागून तें थ्रेट दिसला. इट लुक्स लायक बिकॉज गरजू ना मुगे प्रोफेशनाचे येवपाक मुगे फॅमिली बॅकग्रावंडाचे मदें येयल्ले सो गरजू ना हें करपाक. लेट स्पीक ऑन डेव्हलपमेंट. इतलीं वर्सां आमदार मरे तूं सांग मरे सांग कितें केलें तें आनी लोकांक दाखोवय मरे सांग भुरग्यां पासत कितें केलें तें तुमगे प्रेसा भुरग्यां पासत कितें करून दवरलें तें सांग. आमगे पुलीस आहाय सगळे तेंगे भुरग्यां पासत कितें केलें तें सांग दाखोय. शोज एड्युकेशन डेव्हलपमेंट शोज हेल्थ डेव्हलपमेंट शोज फुटबॉलाक ग्राउंड रेडी केले लोकलां पासत आनी लोकल हेडाय ओपन एक्सेस टू ऑल डेव्हलप्ड ग्राउंड शोज दीस. दिसता तुका फ्रेंडाचो दिसता तेंचे कडच्यान? I do not feel any threat because I have been protected by a supernatural power. I mean, so we are protected by supernatural power. And why should I feel threat when I am speaking the truth? I कितेंय पूण एक फुटींग मारल्या हांवें कितें पूण एक रॉंग कितें केलां आज पासून पॉलिटिक्सान हाडल्यार म्हाका 7 वर्सां जालीं. Why should I worry of feeling scared? And why should my team feel scared of तो काडपाचो? And that is what I have taken this initiative to make sure बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सीक हेज्या मुखार वेन्झीक कोणें भिवपा शिरपणा. वेन्झीक म्हूण MLA हाडलो आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टीक MLA म्हूण निवडून हाडलो जाल्यार लोकांक MLAक भिवपा गरज ना. देर इज नो फियर नो फियर. Once again he is coming with this fear. Already there was gundagiri. Already Don was doing gundagiri. And now we have diddigiri. And unshi UNESCO नात धमकी दिवपा लागले. आताच कॉमेसाच पयलेच. Manji, do you feel that still some are doing politics of muscle and money? Yes, definitely. Muscle and money power is what is being seen here. That is and from one place to another. What has changed by going from NCP to TMC? What has changed? Has the votes changed? Have you got more extra votes of TMC? No, never it was. So कितें वचप? That is what people are putting up on the face. लोक तोंडार उलयता कितली जाय तुका लोक उलोवपाक बसले. There will be so many people. You go and find in the constituency, everybody is saying पयशे घेवन गेला, पयशे घेवन गेला. कोण majority people say 50 crores, some are saying 60, some are saying 70. Do you think this issue is really going to backfire this
Churchill in this coming election? I think it should backfire, because if you have taken 50 crores and if you had got 9,373 something votes in the last elections, then 53,000 and something comes per voter as a cost. Pay those voters back that money. नाजाल्यार तूं तेंगे वोटा पयस तूं वयले न्ही. This is what I have said. आनी हें म्हूण ती मुजे म्हाका धमकी दिता. तेमकां आज गोंयकारां आनी बाणालकारां कोणो बरें. आज 53,000 तुमकां दी म्हणलें आनी ताका लागून ह्यो धमक्यो आतां. आनी ओपन धमकी. म्हणजे ओपन धमकी दिली म्हणटकीर हांव भिलो. हे देवी हांव भिलो. गोंयकार आम भिले देवीक. अरे गोंयकार आम देवी भितले कित्याक? तूं गेल्या 3 दीस जाले न्हय. तूं गोवा जी नॉक आसतली. आतां तुका हांव भितलो? तूं येवन म्हाका सांगील म्हणून भितर उडयता म्हणून? आस्का पोस्ताद घाल्या इन्फॉर्मेशन मरे. मुजेरू कित्याक गोवा इन्फॉर्मेशन घाल. तूं मागीर why are we trying to suppress the voice of Goans? एक गोंयकाराक तूं ट्रॅक सोदताय. Because do you see this issue as an suppressing and this suppressing a Goan leaders who wants to try and make a change in the Goan politics? फॅमिली जालें. तुका जर आज चोयल जाल्यार MLA बॅकग्रावंड हांव पर्सनल हेजे वचोंक सोदना. इट इज हांव मी मायसेल्फ मुगे भुरगीं वोट करता. एवरीवन पंचायती आमी शिकयतले जे कोण पंचायत मेंबर्स आहाय. पंचायत राजा एकटा ट्रेन